Sorvespora Mukaria, Taka Didvasuya, Todir Koro, Pamshetaro, Taka Wakanuya, Sorvespora Mukaria, Taka Didvasuya, Todir Koro, Pamshetaro, Taka Wakanuya, Aki Pritum Sogno Sosa, Dacha Hadadasa, Usus Porvon, Golgolgori, Tanes Gorun Halya, Sorvespora Mukaria, Taka Didvasuya, Todir Koro, Pamshetaro, Taka Wakanuya, Sorvespora Mukaria, Taka Didvasuya, Todir Koro, Pamshetaro, Taka Wakanuya. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. विशय समुदायिक जिविता वरवीं समुदायांत बरवंसो तिरावया. मोगाल भयणी भावांनो, व्हडे भक्तेन भावार्थान बरवंशान आनी सदस्यान भरून आयज आमी आमचे आस्कारिनी सांतानाची परब समारंभ ह्या पवित्र जाग्यार एकठांय जाल्या. आयच्या सेवा धर्मीक रितीचो विशय समुदायीक जिविता वरवीं समुदायांत बरवंसो तिरावया. आयच्या काळार जेन्ना आपूण आपणाक देव समेस्तांक हो आवडो घेवन मनीस जियेता, समुदायीक बाजूचे विसर पडूंक शकता. ताकाच लागून पवित्र पुस्तक आमकां उगडास करता. आमकां देवान एकमुळी जिवंक रचूंक नात. जंय दोग वा तेग देवाच्या नांवान एकठांय येतात थंय देव आजीर जाता. आनी असल्या आमच्या आजीरपणा वरवीं आमी एकामेकाचो बरवंसो तिरावंक पावता. आयज आमची आस्कारिनी सांतानाक आमी मान दितना पयल्या क्रिस्ती भावार्थ्यांची आमी देख घेवया. मोगान एकवटान जिवंक समुदायान एकामेकाचो बरवंसो तिरावंक ह्या उत्सवीक वर्सा जेजूचो सांगात घेवन नेटान वावरूंक ह्या दबाजीक मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमकां सगल्यांक देवाची मजत मागुया. देव आमकां समुदायीक जिवितांतल्यान आमीच ताका सोदूंक ताका भेटूंक आनी पवित्र जावंक आपयता. दुबावीण आमचें जिवीत समुदायीक जिवीत. आमच्या कुटुंबांत आमी समुदाय घडटा, आमच्या वाड्यांत आमी समुदाय घडटा आनी जंय जंय आमी जियेता थंय समुदायीक जिवितांतल्यान आमी एक जाता. देवाचें देणें ओळखून देवाक आमी दिन वाचूया. आनी जायती फावट घडये आमी समुदायाची वाड वांगडी जावचे सुवातेर आमी आपस्वार्थीपणान जियेल्या. दुसऱ्यांक बरें जावंक आमचे वरवीं करूं येताले ते आमी करिनासतना दवरलां. असले आमची चुकी आमच्या मनान धरून देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसवणें मागुया. हांव पातकी सोडवेता देवा आनी तुमकां बाबा पळयलो हो सगळ्या विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सुद्दां घेवन सदांच सांगवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कोण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवाक वाखाणून आनी मोहिमा दिवून आनी बरोबर मोहिमा देवाक उंच सोडगी तेंगे तूं चारू. मोहिमा देवाक उंच सोडगी आनी शांती ताचे इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सर्व पविदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिवसता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बाबाचे एकल्याच पुता, सुम्या देवा, देवाचे शिळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बाबाच्यो सुव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बाबाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोसो पवित्र, एकलोसो ईश्वर, एकलोसो परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या पुर्वजांच्या देवा, भाग्योन जोकींक आनी आनाक मुनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जोण एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिन वाचता. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाडो दिवून उदार मनान तयार करून आनी तुवें तुजे पुर्जेक बासायलोली सोडवून आमा समेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव, तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचो. त्या दिसांनी सर्वेस्परान म्हणलें, सदोमाचेर आनी गोमोराचेर आड बोबाट जाता ती भोव व्हड, तांचें पातक भोव व्हड. तांचे विरुद्ध मोजेशी इतली बोब पावल्या की ताणें खरेंच तें सगलें केलां वो ना तें पळोवंक हांव सोकलां देंवतलों. हाची खबर हांवें घेवंकूच जाय. ते दादले थंय तावन सदोमाचे वाटेन गेले, पूण अब्राहम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. ताचे बोगलेक वचून ताणें म्हणलें, खोट्यां बरोबर प्रमाणीक मनशाचोय तूं खरेंच इबाड करतलोय? शारांत घडये 50 प्रमाणीक मनशां आसतीत, खरेंच हांचें तूं निसणटोन करतलोय? ह्या शारांत आसलोल्या 50 मनशांक लागून तें शार तूं वाटावचो नाय? खोट्यां बरोबर प्रमाणीक मनशाचोय जीव काडशी जाल्यार प्रमाणिकाक आनी खोट्याक एकेच तरेन वागयताय. असली वस्त तुज्यान करूंक जायच ना. अशें करूंक चिंतूकूच नाका. आख्खे पृथुमेचो नितीदार नीत करचो ना?
सर्वेस्परान म्हणलें, सदोमा भितर 50 प्रमाणीक मनशां म्हाका मेळ्ळ्यार तांचे खातीर हांव सगळ्या गांवांक बक्षितलों. अब्राहमान जबाब दिलो, हांव दूल आनी गोबोर जावनूय सर्वेस्परा मुखार अशें उलोवंक फुडें सरतां. घडये 50 5 जाणां उणी आसतीत. 5 जाणांक लागून आख्ख्या शाराचें तूं निसणटोन करतलोय? ताणें म्हणलें, ना, थंय 45 प्रमाणीक मनशां मेळ्ळ्यार हांव तांचें निसणटोन करचो ना. अब्राहमान आनीक एक पावट म्हणलें, घडयेक तुका 40 मेळटीत. सर्वेस्परान म्हणलें, ह्या 40 खातीर हांव निसणटोन करचो ना. अब्राहमान म्हणलें, हांव आनिकूय उलयन जाल्यार म्हज्या दोनयाक वायट दिसचें ना म्हूण पातयेतां. थंय घडयेक 30 आसतीत. ताणें म्हणलें, ह्या 30 खातीर हांव निसणटोन करचो ना. अब्राहमान म्हणलें, सर्वेस्परा लागीं आनीक उलोवंक हांव फुडें सरतां. थंय घडयेक 20 आसतीत. सर्वेस्परान जबाब दिलो, ह्या 20 खातीर हांव तांचें निसणटोन करचो ना. अब्राहमान म्हणलें, हांव आनीक एकूच पावट उलयन जाल्यार म्हज्या दोनयाक वायट दिसचें ना म्हूण म्हाका भरवंसो आसा. घडयेक थंय 10 आसतीत. सर्वेस्परान म्हणलें, ह्या 10 जाणां खातीर हांव शाराचें निसणटोन करचो ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हाका आयकलें सायबा. सगळीं म्हणुया, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हाका आयकलें सायबा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलाय म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां. जबाब, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें सायबा. तूं बरो आनी विस्वाशी. सोगता परस व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटां. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें कालीज गोठ केलें. म्हाका धिरान बोल्लोय. जबाब, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें सायबा. सगळ्याकून श्रेश्ठ सर्वेस्पोर तरी तो कालत्यांक पळयता, पूण गोरवान बोल्लोल्यांक तो ओळखून पयस दवरता. म्हाका कोश्टां दुखी मोदें भोवूंक पडल्यार लेगून तूं म्हजो जीव सांबाळटाय आनी म्हजे दुस्मान जळटात. जबाब, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें सायबा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक बाळटा तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय, आतां म्हाका सांडू नाका. जबाब, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें सायबा. भाग्यवंत पावलून कोलोस्कारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळें तेन्ना तुमकां क्रिस्ता बरोबर निकी पिली आनी त्याच बरोबर ताचें सोवें तुमकां पुनर्जिवंत केली. कित्याक ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो ते देवाचे पदवेचेर तुमी भावार्थ दवरलो. तुमच्या अपराधांक लागून आनी सुनोत करूंक नासलोले कुडी पासत तुमी मेल्लीं, पूण आतां ताणें तुमकां ताचे बरोबर पुनर्जिवंत केल्यांत आनी सगळीं आमचीं पातकां बोगशिल्यांत. समर्थी परमोणें आमचेर आड आसलें तें रिणाचें लेखपत्र
ताणें काडून उडयलें आनी खुर्सार खिळावन तें नाच केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. शुभ वर्तमानाक सगळीं आमी उबी रावया. देवान तुमकां आपली आपणायलोली भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्यांक. जेजू मागणें करून आसलो आनी ताणें तें सोंपयले उपरांत ताच्या शिसांतले एकल्यान ताका म्हळें, सायबा, जोवान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलो तशें तूंय आमकां शिकय. ताणें ताका सांगलें, तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, आमचो दिसपटो ग्रास दिसाचे दीस आमकां दी, आनी आमचीं पातकां भोगोस, कित्याक आमच्या रिणांत आसतल्यांक सगळ्यांक आमी बक्षिता, आनी आमकां थाळ्ळेन पडूंक दिवं नाका. आनी ताणें ताका सांगलें, तुमचे मदीं कोण एकले इश्ट आसा म्हूण समजात, आनी तो मोदयांनी तांगेर वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उश्णे दी. म्हजो इश्ट वाटेर आसतना पावून चल्ला आनी ताका वाडूंक म्हज्या लागीं कांयच ना. आनी तो भितरतान अशी जाप दिता, म्हाका त्रास दिवं नाका. आतां दाराक खिडी गेली आनी म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्या, म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना. आनी तो दारार मारितूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगता, तो मनीस इश्टागोतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे करंदायेक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगता, मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागीत तो घेतलो, सोदी ताका मेळटलें, आनी दारार मारीत ताका तें उगडटलें. आपल्या बापाय लागीं कोण मासडी मागीत जाल्यार तो ताका मासडेचे सुवातेर स्वरूप काडून दीत, असलो तुमचे मदें कोण आसा जायत. वो तांती मागीत जाल्यार तो ताका विचूक काडून दीत. तुमी उसोक्त आनी वायटुवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो त्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणून जाल्यार त्या परस अदीक तुमचो सुर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आज व्हडा दबाच्यान आनी भक्तीन भाग्योंत आनाची परब समोरवंक आमी हे इगर्जेंत एकठांय जाल्या. आनी कांयचो विशय आमकां समुदायीक मोन जिवीत हे आमच्या जिविताचो वांटो आनी भाग जावंक आमकां उलो करता. म्हज्या भुरगेपणाचें उगडास. रातचे कोणूय पावून जाल्यार हांव शाश्टीचो आनी केन्नाय कोणूय गाडी लेट पावली देऊन आमची सोयरीं लेगून आमगे रातची भितर सरताली. आनी रातची भितर सरतोच आमी जेवण जाल्या उपरांत जेवण चड उरो नासलें, थोडें उरतालें. आनी तेन्ना उगडास आसा, आमी कोण आयला ताचे लागीं उलयता म्हळ्यार म्हजी आवय फाटल्यान वचून शेजाऱ्यांक उलो मारून तांचे लागीं विचारतालें, आमगेर कोण पावला, कितें आहा तुमगेर. आनी ती म्हणटाली म्हज्या लागीं कोडी आसा. आनी ती कोडी धाडटाली, आमगेर शीत आसा. आनी कोडी धाडटाना एक नुस्त्याचो कुडको उरला तोय धाडटाली, एक तोर धाडटाली. ही अशीच चाल. तांगेर कोण आयलो ती उलो मारप, आमगेर कितें आसा तें दिवप. हें म्हज्याच कुटुंबांतलें न्हय, सगळीं शेजारी तशेंच करतालीं. तुमच्या भुरगेपणाचे अणभव बी तेच जायत. हें तें समुदायीक मोन. कोण येता तो मुगेरूच न्हय, पूण आमगेर ताण आमकां भेटूंक येता.
ही आमची संस्कृतायची चाल आज घोडी ती आमचे मदें बदलल्या. आज दुर्गा आयल्यात आनी घरांत 2-3 मिटर पयस उरल्यात. म्हण तो जे आमचे मदलो इचार आसलो तो आज पयस गेला आनी आयचो सेवादूर आमकां हे समजूंक आनी ताचें म्हत्व ओळखूंक आमकां आपयता. पयल्या वाचपांत अब्राहमाक सोदोम आनी गोमोराचो हुस्को. देवान ताका सांगलें ह्या शारांचें हांव निसंडण करतलो आनी तांचें निसंडण केलें आनी तांय ती मरून गेली म्हूण म्हाका कित्याक पडला अशें मन अब्राहमाचें न्हय. पूण अब्राहम देवा लागीं उलयत रावता आनी म्हणटा समजुया ती सगलीं वायट तांचे मदें 50 जाणां जर बरीं मनशां आसात त्या 50 तूं तांचे बरोबर मारून उडयतलोय. आनी देवान ताका म्हणलें त्या 50 बऱ्या मनशांक लागून हांव आख्खो गांवच फाटायतलो कांयच करचो ना. आनी असो आणपण करून 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 तो 10 जाणांचेर पावता आनी 10 मनशां समज ती बरीं आसत तूं ते मारूंक उडयतलो निसंडण करतलो त्या शाराचें. आनी देव म्हणटा ना त्या 10 जाणांक लागून हांव तें शार फाटायतलो. पूण शेवटी तें शार सोदोम आनी गोमोरा हांचें निसंडण जाता. म्हणटोच थंय 10 जाणां लेगून बरीं मनशां नासलीं. पूण समुदायाचें मन अब्राहमाक आसलें देखून तोय लोक म्हजोच म्हजे संबंद मनीसकुळाच्या नात्यान थंयसरूय आसात हें वळखून अब्राहम तांचे पासून देवा लागीं विनंती करता आनी देवाक त्या शारांची निसंडण करूंक तांचे लागीं मागता. शुभ वर्तमानांत आमी वपार आयकुल्या जो मनीस समुदायाचें मन सांबाळून न्हय पूण आपणाक कारणदाय नाका देखून शेजाऱ्यान मागलेले उंडे दिता. आनी जेजू म्हणटा आमचें जिवीत तशें जावं न्हय. आमचें जिवीत जशें ताणें आमकां मागणें करूंक शिकयलां तशें जावचें. देवाक वाखाणूंक आमचे बापा सर्गीच्या देवा लागीं आमच्यो गरजो घालूंक आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी दुसऱ्या बरोबर आमी एकवटान जेवूंक आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळल्यांत पडूंक दिवं नाका. समुदायीक मन आमच्या बापा ह्या मागण्यांतल्यान जेजू आमकां दिता आनी हें जें कितें जेजून शिकयलां तें जेजूनूच केलां. देखून बागेन पावलो दुसऱ्या वाचवान म्हणटा जेजू सगळ्यांची आमची पातकां आपणाचेर घेतली आनी ताणें आपली बोली आमचे पासून देवाक केली. हे तरेन पातकाच्या बारांत आमी कोणूच उरोना जावं पूण आमी सगळीं देवाच्या एकचारान जिवंक देवूय आमचे समुदायाचो वांगडी आनी देवा बरोबर आमी मनीसकुळाचो हो समुदाय घडोवन हाडप. बागेन पावलो ह्या थोड्या उतरांनी पूण खोल संदेश आमकां दिता. समुदायीक मन म्हळ्यार हांव म्हजें चिंतून जियेता तसो न्हय पूण एकामेकाचें चिंतून आनी एकामेकाच्या हुस्क्यान आनी आपुरबायेन वाडटा तो मनीस. आज आमी इगर्जेंत बागेंत आनाची परब समारंभा परंपरा आमकां सांगता तशी हांगासरूच दोगांक ती दिसली आनी तिची खुशी जाली. हांगासर धाकलें कपेल बांदलेलें तेन्ना आपूण हांगासर बिराड करतली आनी जेजुईत मिशनार पाद्री हांगासर आयले तेन्ना दोगां मनशांनी ताका ते सांगलें आनी देखून ती उस्तरी कोण ती तें नकळत पूण तो मिशनार ती बागेंत आना म्हूण समजली आनी बागेंत आनाक हांगासर जागो मेळ्ळो देखून ह्या गांवांकूच नांव तिचें पडलें सांत आना. आनी हांगासर तुमी आनी कितलींच भावार्थी तिचे सुरशी येतात. कित्याक तिचे सुरशी येतात? तिच्या जिवितांतल्यान जें कितें तिका उणें आसलें आनी जें ती अदीक समजली ताचें देणें आमकां मेळूं. जोकी आनी आना तांकां भुरगें नासलीं आनी तांचे संस्कृतायेंत भुरगें नासलेल्याक उणें मनां लेखतालीं आनी देखून एक दीस जोकी आपली बोली भेटूंक गेलो आनी याज्ञीक रुबन आनी ताका परतिलो कित्याक ताणें म्हळें तुवें मनीसकुळाक आजुनूय जिविताचें देणें दिलें ना म्हणटच तुका देवाक बोली भेटूंक फावना आनी ताका धांवडायलो. ताका आपणाक परतिला हें खूब दुखलें
कित्याक ताका भुरगें जाय आसलें पूण ताका भुरगें जल्मूंक नासलें आनी देखून तो ओरोण्यांत वेता आनी थंय मागणें आनी उपास करता. घरा लागीं देवाचे मागणें मागून आंगाक गोबोर काडून त्याग करून आपुणूय तशेंच मागणें करता. आनी अशें एक दीस ते मागणें करता आसतना भायल्या रुखार एका सुकण्यांक पडयता. ती घुंटेरांत आपल्या पिलांक बरयताली आनी तेन्ना तिणें म्हळें त्या घुंटेरांतल्या सुकण्याक लेगून आपलीं पिलां आसात, म्हाका कांयच ना. तांची उतली तरी म्हाका किरकोडेक फावो कर आनी देणें दी. आनी तिणें आपणाक आपले रोचणेक सोर केल्या आनी खालतिकायेन मागलां देखून देवाचो संदेश तिका पावता आनी तिका भुरगें जल्मतलें हो निरोप तिका मेळटा. आनी होच निरोप जोकींकूय जो ओरोण्यांत आसलो ताकाय पावता आनी तो घरा परतोता आनी ताका भुरगें रोचता आनी तें भुरगें मारिया जिचे तान आमकां सोडवणार जेजू मेळ्ळो. देखून हांगासर बाबार्ती येतात ती जायतीं जाणां आपल्या जिविताचो सांगाती मागूंक येतात. आपल्या लग्नीक जिवितांत भुरग्याचें देणें मागूंक येतात. आपल्या लग्नीक जिवितांत वादोळां मोळां आसलीं तीं पयस दवरूंक मागूंक येतात. हे तरेन मनीसकुळाचे विचार आनी प्रस्न ज्यो स्टोरी आपल्या जिवितांत जियेली तीच समजता आनी तिचे सवें बावार्थान आमी हें मागता. तिचे मजतीन आमची देणी न्हयच म्हज्याच कुटुंबा पासत पूण आमच्या शेजारचे इश्टांच्या सोयऱ्यांचे कुटुंबा पासत आमी मागुया. कित्याक हातूंतल्यान आमी समुदाय घडटा आनी देखून हें समुदायीक मोन आमचे मदें अदीक थीर जावंक आब्रामान केलें तें मोन समजुया. हांव म्हजेच पासत जियेना, हांव मनीसकुळा पासत जियेता. देखून म्हज्या मागण्यांत हांव दुसऱ्यांचे गरजो ओळखून तांचे पासत मागता तसलो जावं दी. हो जोस्को ओळखुना सुटलेल्या सवे पासून आमी मागुया. दुसरे सुवातेर जेजून मागणें करूंक आमकां शिकयलां आनी मागण्यांचो फड म्हळ्यार दिसपटो गिरास्त गरजे वदांक दिवूं. आमी आमचेशी येतल्यांक गरज आसलेल्यांक आमी उदार जावया. आमी जर हांगासर बागेवन ताना लागीं तिच्या उदारपणांत आमकां वांटो दी म्हूण मागता आमी उदार जावया, दुसऱ्यांक आमी दिवया. हे तरेन दुसऱ्यांच्या गरजांक पावता तेन्ना देव आमच्योच गरजो मिटयतलो. असल्या मोनान आमी समुदायीक मोन रचुया. आनी तिसरे सुवातेर जें कितें जेजून आमचे पासत केलां तेंच आमी दुसऱ्यां पासत करुया. दुसऱ्यांचे भार आमचेर घेवन दुसऱ्यांक समाधान करूंक आमी वावरुया. जो जेजू आमकां शिकयता तोच जेजू ह्या बलिदानान आपणाकूच मोडून आमकां दिता. ताचे बोडलींत आमकांय मोडून आमकां एक करूंक मागुया. सगळे आमी बिरावया आनी आमचो बाबा तिरावंक आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवा, सोत पदवीदार बाबा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या उंचार आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकलेच पुताक आमच्या सुया पवित्र आत्मे वरवीं गुरवी समावलो आंगपान मारितान जल्मलो पोंचता ताणें कुर्स सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निगेविलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गाक चडलो स्वर्ग पदवीदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकाची वसुडे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो देव मोगाड तो आमकां पावता ताचेर विस्वासून आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. जेजूचें सोपोन ती सगळीं एक जावं हें वेव्हारांत घालूंक आमी वावरतना आमच्या धर्मीक वडिलांनी पवित्र सभेन आपलो वावर करतना सगल्यांक बागाक घेवन वावरून फिरगोस गवलीक सभे वरवीं आनी दुसऱ्या जम्या वरवीं एकचाराचें आनी समुदायीक नातें बांदूंक तें वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया.
आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी धर्माचो जाती कातीचो भेदभाव करिनासतना मोगाचें एकवटाचें समुदायीक जिवीत जिवंक पोरजेक आदार करूंक तांकां देवान आपली कृपा फावो करूंक देवा लागीं मागुया. आमचे फिरगोजेन आमच्यो संस्था जमे आनी पंगड मांडून हाडटात त्या कार्यावळींनी चुकयनासतना आमचे फिरगोजकारांनी वांटो घेवन एकामेकाच्या आसण्यांतल्यान आनी एकामेकाचो भावात तिरावंक देवा लागीं मागुया. कुटुंबान चुकयनासतना एकवटान देशाचे मागणे करूंक एकवटान जेवण जेवूंक चुकतात तेन्ना एकामेकाक बोगसण्याची व्यंग मारूंक एकामेकाच्या सुखान दुखांत आमी भागेली जावन आमच्या कुटुंबीक एकचाराचें नातें वाडोवंक बापा लागीं मागुया. आयज आमी सगळीं लागशिली तशींच पयशिल्लीं गोंयचीं तशींच गोंया भायलीं वेगवेगळ्या धर्माची आनी जातीकातीची संतानाक मान दिवंक खोल भावातान आनी बोरवाशान ह्या सुवातेर आयल्या. तर तिचे विनोनेन दोनया देवान आमा सोमेस्तांच्यो आडकुली अचोन्यो आनी दुखी कोंती पिडा रोग बेकारपण काडून उडोवंक आनी आपल्या सोबार बेसांवांनी भरोवंक देवा लागीं मागुया. बोमोगड बापा किरकोळ आमची मागणी आमचे फुड्यान दवरल्यान त्या भायर आमच्या काळजा मनांत आनी कितल्योच गरजो आसात तेवूय आमी तुजे फुड्यान दवरता आनी बागयून तानाचे मजतीन जीं गोबायलां भुरग्याचे देण्याक कोतरेकतात ताका सुफोडाय मेळूंक आनी तिचेच मजतीन कुटुंबांनी शांती आनी मोग वचूं म्हूण आमी मागता. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. म्हज्या बाबा भयणीनो हे म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा दिनवासी काळजाचे भुक्तीन आमी तुका भेटयता ती देणी दोयेन स्विकार को. आमने अब्राहमांक आनी ताचे संस्थीक बासेलोल्या तुज्या सुर्गीच्या दायजांत आमकां वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बाबा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व कार्यांनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवून दर एका काळाक तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बडान सुफोड करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गवाय करताय. तुज्या सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळे मुखार सदांच आसा आनी आमी ती
आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळे देवदूत आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती परगोडटा. पवित्र 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 कलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उस्वर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उस्वर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जो. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं तांणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्च, नव्या आनी सासणी कराराचे रगत. पातकाचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशा बसत तें वारवतले. हे म्हज्या उगडासा कुराक. बावार्थाचो गुट परगोटुया. सोम्याचे सुवामी ओलो खाता आनी एकाशीतले पियेता. तिने पवी तूं वैभवान येसू, आमी तुजे मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सुडवणची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजू कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गोंड्या आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवा सुदर मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी जे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजुळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागेन जुसे बागेन दुरून दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोवती. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू दाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजू आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना दीर घेवन आमी बरोबर गावया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज संख्या येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्यान आमकां निवार.
दया करून हे जिवितान सोस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखार आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता तर आमकांचे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवती पोथवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें जदून दुदांक बडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परबणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडांनी रोगोत आमी शेंग वेता ती आमचेर जोडटी आनी कास जाली आसा पूण तुजेच काकृतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीन भलायकी आनी वखद दी ही देवाची शिडी हो जिवो जेसू जो आमच्या काळजांत येवन आमकां समुदायीक जिवीत जिवंक आदार दिता ताका शुंग तयार जाल्या ती आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत म्हणटां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कुडसोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या देवा पवित्र स्नानांत नवो जल्म घेवन आनी मनशां तुजीं भुरगीं जावच्याक तुजो सासणीक पूत दाविदाचे कुडींत मनीस जावन जल्मचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवचिली आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केली ह्याच जेवणा वरवीं आनी भाग्योन जोखींची आनी आनाचे विणवणे आमचें जिवीत दिसां दीस अदीक तुज्या आपणेलेल्या भुरग्यांचें जिवीत जावं दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सर्व पळवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वळखार सातानाक नोवेनाचे मागणे सोगल्यांनी म्हज्या उपरांत म्हणचें ये वनोदवंती सांताना तुका उलो मातेल्यांचे चुचुरे कोत्तेले आनी उपद्र्यांक सांपडलेल्यांचो मोग कोत्तेले माये म्हज्या विघ्नाच्या बारान चेपण हांव तुज्या पांयां पडटां ल्हानविकायेन मागून तुजे लागीं ह्या गरजेच्या वेळार म्हाका पाव म्हूण पडे माये हांव कोसले अडचणीक सांपडला तो
आनी तुज्या आश्रयाकाल ह्या वेळार तूं म्हाका घे. तूं अर्दोताय माये एक देख आनी नमुनो क्रिस्तांव गोराब्याचो सोर शेगून जे तुज्या गोराब्यान वसलेले तेच आमच्याय गोराब्यान वसोशे कोर. मोग गोबायले मोदे उचोलण्यांनी आल्कोलींनी सोसणीकाय बोरेरीत रोवीस भुरग्यांक वावराचो मोग देवाचो मोग आनी भक्तीपणाची आपुरबाय आनी सोर शेगूण ज्या गोराब्याक ओत्तात संवसारान सुकेस आनी देवाक मानतात असलो. म्हजे मागणे आनी गरज घाल तुजे दुवे भाग्यवंती आंकवार मरये मुखार आनी तशेंच तें तूं घाल तुज्या नातवा जेजूच्या शिवसणा मुखार ताका मेळच्याक बरो फोड. आतां हांव मागतां ती वोज म्हाका मेळसर ताची पाट तूं सोडूं नाका पूण सोगता आदीं मेळून घे म्हाका भाग एका दिसाक पावच्याक स्वर्गांत तुज्या आनी मोरयेच्या आनी सोमेस्तां सांतांच्या सांगाताक सासणाच्या सासणांक वाकाणच्या ताका आमेन. ए बोरवे सांताना आवयतीची जी वर्तता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बरवसो विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वोज आमकां मेळोशी कर. थोडेच वेळ उगीच रावन आमी ज्यो दुखी कुंती घेवन येयल्या ती सांताना माये मुखार धरुया. ये बोरवे सांताना आवयतीची जी वर्तता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बरवसो विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वोज आमकां मेळोशी कर. ये बोरवे सांताना आवयतीची जी वर्तता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बरवसो विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वोज आमकां मेळोशी कर. एक आमच्या बाप्पा नमान मरी आनी अनोद बापाक सांतानाक आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित जावं तुज्या रायस आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणी पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वस्पोजताय सावस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज जेजू. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्या. Deus